आम्ही हांगा तर रेडी झाल्या आणि आता वता सती बाबा गप्पाळ घालचे कतरी आणि ताका नाव दवरचे कतरी डेकोरेशन केलं हाँ क्या फ्रेम में आ रहा है सुपर लग रहा है गाइस ताकि कान्ना के फोटो चित्र से Yes, 1, 2, 3. व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि पुरे जणांके गुड मॉर्निंग घंटी चल्ले 8:31 आजी खोड दिवस म्हळ्यार आमगेल बाबा आजी पडल्या घालता ती आणि आज तागेल नाव दवरता ती फुल मजे आजी तर आजी पडण्या घालचे असं तिगेल अम्माल किरकडे फॅमिलीन तुझी आम्ही थोडे जाणां काय आपयला म्हळ्यार तर ती काय पाप रेस्ट जेवका रिवाज असतो ना बार दिवस मागीर घालका करून ताजे खातीर आतां घालचे ताका पडल्यान तूं तर आजी सांजवेळ ताका पडण्या घालता ती आणि तागेल नाव दवरतली आतां म्हाका वच्चें असो हांव सांजवेळचे क्लास न्हू म्हाका आयदोळ ते कॅन्सल कर न्ही करतलो आतां मागीर थोडे जाणांक मॅसेज करून न्हू मागीर आतां सकाळांत म्हाका थोडे क्लास आसा ते आतां क्लास फिनिश करून येता आणि आतां ब्रेकफास्टा रेडी करता कांय ना अम्मा सांगता कालची पीठ आसा तर ती कसनगी सांगता आसली पोळ काडटा गे आप्या पिठाचे पळय त्यांची खावया आणि वचा आणि येवया वापस मागीर थोडे तयार रेनी पुरा करचे असं हांगा अम्मा तो अप्पो काडता असं ब्रेकफास्टा खातीर आणि आपला अप्पो आणि लंच घेतला चलो आता ब्रेकफास्ट करता तो हांव जस्ट हांगा तो प्लेट्स आनी पुरो घेवचे आयला टिश्यू स्पून हा एक टिश्यू का पॅकेट दो तर सांजवाळचे किती पुरा रेडी करता असं हांगा पुरा प्लेट्स आनी पुरो घेता असं तर जस्ट आता घरकडे आयलो आणि पुरा तयारी केली आता हांव प्लेट्स आनी पुरो हाडले आता फुले हाडलेले फुले मागीर आता घान सोडले देवाक तर आता जेवया घंटे जाले अड्डेस कसून शेळ कस भायरी आता अम्मान कसन गेला पळोवया आता फर्स्ट तर अम्मान दाळ शीत आणि आमगे फेवरेट बटाटो उपकरी एक नंबर आणि दही तर हांव आता शुभदाल घरकडे होता चिके डेकोरेशन करता असं आता फटाफट वचून वापस येता मागीर रेडी जावन वापस येता म्हळ्यार ते बुरो उमेन पुरा आता हें जाता ना ताजे खातीर हांव लेखले फर्स्ट हांव अशींच वचूं मागीर येवन वापस ड्रेस घालून वापस वचूं तर फायनली आमी हांगा आतां रेडी जाल्या आनी आतां वता सतीन बाबा गप्पाळ घालचे खातीर आनी तागेलें नांव दवरचे खातीर चलो वच्चा आतां पुरो जाण वेट करता आतां जस्ट येयलो बस पुरा डेकोरेशन पुरो करून हांव फटाफट आयल घर कडेन आनी चेंज करून आमी आतां वता सती तुमकां थंय वचून डेकोरेशन आनी पुरो दाखयता आतां जस्ट आयली आमी आतां पुरो आमगेले फॅमिली मेंबर्स हांगा आयले ती हांगा पुरो जाण आसात हांगा आणि हांगाय आसात पुरो आणि डेकोरेशन केला पळय पडले आनी पुरो रेडी आज बाबू पळया मिली नहीं रहा है वो सदरा आज अरे कितना ढूंढा हमें सर काली पूरा इतना ऑर्डर नाइट टी शर्ट फुल कर देतो आज बाबू फुल चकाचक ते पळय बाबाल काल घेतलेले ओके सॉरी आता हांगा पुरो जाण आसना हांगा आतां आयले पळय आहा क्या फ्रेम में आ रहा है सुपर लग रहा है सब फ्रेम पुरो जाण आयले आतां हांगा आतां कान विंडूचे आसात कान विंडूच्या बाप बद्दचे ताका विंडू का जरूरत आसा रडले रे हाँ रडले रे रड रड मतलब कर ना अभी छोटा है पेन नहीं समझते उसको थोड़ा ऐसा आ करेगा बस वो अच्छे से कर टेंशन मत तू कर निम्न मक्कला फुल भेटता है इसका पेट फुल गाइस हांगा आता कान विंडीत आसा ती बस गाइस तागेले कान्ना कसनो टोचत आसा तो म्हणजे तो देवाकडेच असेल पैसे हाँ हाँ जल्ले जल्ले बाबू बाप चलो तर हांगा जल्ले एट लास्ट हांगा जल्ले पळय थोड़ा साइड से करिएगा कि हम लोगों को भी मिले हैं जगह ही नहीं हमको वो साइड से बाकी तो हम इसको इस तरह मतलब आराम से करिए भगवान
ठीक है ऐसे दबा बच्चे कहते कितने एंजॉय कर रहे हैं कितना स्वीट है देखो देख रहे देख रहे हैं क्या कर रहे हैं वही मैं बोली ना शांत कर रहा क्या हो गया है he enjoys the attention No, but he knows which day he's supposed to be quiet. That is one thing about him. He's like, I cannot show my colors in front of everyone. दोन साइड दोन लोड असतात. यस 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 करिए बस एक मुहूर्त पे हो जाएगा हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल बल्क सही है क्या करें बालकनी नहीं दिखेगा नहीं ये बालकनी पूरा दिख रहा है बराबर मैम एक बार रखिए थोड़ा साइड से हाँ नीचे रखिए My right are चिक्के साइड है. आप यहाँ देख लीजिएगा फोटो में वहीं पड़ा है, वहीं पड़ा है. मैम फोटो में एक फोटो निकलवा लीजिए हाँ चलेगा आप नेचुरल यस ठीक है ना बेटा नहीं मिलेगा रुकवा के लेना बालकनी वाले को भी दिखा दे 10 मिनट है 5:55 है ना हाँ 5:55 लास्ट है हो गया ना हो गया ना अभी. 5 बजे हो गया बाप्पा के एक नव घर मिळलं तर पाळलं जो कृष्ण म्हणे हा मैम थोड़ा साइड बाबू पालना के साथ लेते थोड़ा सा पेट में वो पीछे ले लो बेटा पालना और बच्चा थोड़ा ऐसा टॉप से ले मस्त है दादा बच्चे का ले बाबू एकदम मस्त लिला मैं भी ले लो हाथ हटा अभी हाथ तो हटा चाहिए अखिलेश तो ले ले अपने हिसाब से अब ले ले जो करने का हाँ हाँ पकड़ा हो जाए जो जो श्री कृष्ण परमानंद नंद गोपिय कंद बाल मुकुंद जो जो ये मेरे को लेने दे बात अब एक बार देख लीजिए ऊपर जरा नाव सांगू का? मान जाओ 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 मागे रंग रिव्हील करा हा त्या शिकली आहे का? अंगी करला दवरला सांग ना. बसून जरा साखर अब बस वैसा रहेगा तो ही चलेगा खाली अशी एक बार और एक बार चलो 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 ये स्टार्ट अरे वाह ढीला यार चलो आराम से यस 1 2 3 इव्हनिंगाचे स्नॅक्स पावभाजी पोव यहाँ पड़े पूरा आपला बिस्कुट रोटी पाव भाजी हो पुरे जण तर वांटीतच आता मी आता पुरे जण येऊन चमकली धावल दाखवून म्हाका फुर्सती न ब्लॉग करचे कितें कसन केला म्हाका बत ना यार फुल टायर्ड जाला हवंय एनर्जीज ना फुल ड्रेन जाला बाबून पण आज मस्त कॉपरेट केला पाव जेवताय रणी मागीर मस्त रडलो एक तुमकां सांगता तागेलें नांव मधवेश दवरलो ते कोण दिलेलें नांव गो तशें आमगेले सोम्यान समेंद्र तीर्थ सोम्यान एंड वी आर ब्लेस्ड वी आर वेरी मच ब्लेस्ड की आमकां आमगेले रिक्वेस्ट सोम्यान एक्सेप्ट कर न्हू आमकां एक नांव पेटयलें आमगेल्या चेडा खातीर सो भारी खोशी जाल्ली आमकां आणि ते आजी सकाळीची आमकां बँगलोर साकून फोन आयलेलो तर नांव पेटयला कर न्हू भारी खुशी जाल्ली तें नांव आयकून आमी आतां सोम्यान दिलां नांव दवरलां आनी ताका आज दाखोवन मधवेश गणेश किणी करून आपयतात ये आनी सोम्याल आशिर्वाद तेका लोटवात लायफ टायम आसा ताच्या नांवान तो आसा
मम्मीला अशी आशिल्ले आतां बाबूला अशी आसा. म्हाका सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याला जन्नू गेलेले हिक्का म्हाका नांव सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान दवरलेलें शुभदा. म्हाका अन्नाना सुधींद्र स्वाम्यांक पत्र बरयलेलें त्या टायमार की म्हाका चेली जाला म्हाका एक नांव पेटया. ह्या पेटी म्हाका अन्नाना ची स्वाम्या लागीं रिक्वेस्ट पेटोवन की म्हाका नातवाक नांव दिया म्हणून सांगिल्लें. तशें नांव मेळ्ळां. स्वाम्यान आशिर्वाद पेटयला आनी वी आर व्हेरी व्हेरी हॅपी फॉर दॅट. हय भारी खुशी जाली आनी पुरो जर्नी येवन बाबाक ब्लेसिंग्स दिवन आनी तांणी चमकेले आतां आनी जस्ट आमी आतां फ्री जाली थोडे आनी आमी खावच्या लागली आमकां टायमा मेळ्ळी. आतां बाबू चिकन न्हिदलो ताका पेट पुजा केल्ले हांवें आनी आतां हांव थोडे खावच्या लागलो. आमगेले हालत तुमकां पळयला आसतलें कशी जाल्ला पण फूल टायर्ड फूल टायर्ड जाला बट बारी चंदूकून जाल्लें फंक्शन बारी मजा आयली. तर गायस पुरो आयकून जालें आनी आमगेल बुगुलू न्हिदला गट्टी. आमगे बुगली मदवेश न्हिदला. हय ताका मदवेश म्हणच्याक म्हाका टायम लागतलो आनी हांव ताका बुगुलू आपयता. हय तर हांव आतां घरा कडेन वता. फाल्यां म्हाका काम आसा म्हळ्यार आईची क्लास हांवें फाल्यांची टेंशन म्हाका आतां टेंशन 1 घंट्यान उठयतलो. बट बारी चंदूकून पुरो जाल्ला बारी चंद जाल्ले हेजी इवेंट नांव पाल्ल्या घाललो पुरो लायक जालें पदाची. होल फंक्शन वॉज ब्युटिफूल. लायक जालें गंमत जालें आनी आमी एन्जॉय केल्लें आमगेर बाबूल नेमींग सेरेमनी फॅमिली. मधुवेश गणेश किनी न्यू ब्लॉगर. चलो आता वीडियो एंड करता. तुमको पर जाने के हमको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. Don't forget to follow Konkani couple guys. Good night. बाय.